लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची 3 मेक म्हापसा नव्या बस स्टँडाचेर सभा जातली। ही सभा सांजेच्या 5 वरांचेर जातली अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी दिल्या। जाल्यार 2 मेक दक्षिण गोंयांत फोंड्या 5:30 वरांचेर बसका जातली अशी माहिती तांणी दिल्या। भाजपाच्या उमेदवारांचो प्रचार करपाक स्टार प्रचारक म्हूण अमित शाह गोंयांत येतात। काँग्रेस पक्ष धर्माचे आनी जातीय वादाचेर वाद तयार करपी राजकारण करता। देशाची शांतिकाय आनी एकचार इबाडपी बाबींक काँग्रेस उर्बा दिता असो आरोप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केला। तशेंच दर्यादेगेर आशिल्ल्या गोंयच्या रांपोणकारांची घरां वांटोवपा खातीर भाजपाचें सरकार काम करता, जाल्यार काँग्रेस रांपोणकारांक तांच्या घराचो विशय काडून बेश्टेच दिशाभूल करता अशें मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 2014 वर्सा गोंयाक स्पेशल स्टेटस दितलो अशें आश्वासन दिल्लें, मात ताणें हें आश्वासन अजुनूय पुराय केल्लें ना। म्हादयचें उदक घुंवडावपाक तशेंच तामनार प्रकल्प गोंयच्या 6 न्हंयांचें राष्ट्रीयकरण, रेल्वे दोट्टीकरण ह्या सगळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबाबदार आसा असो आरोप काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरियेतो फर्नांडीस हांणी केला। लोकसभा वेंचणूक खंयच्याच एका पक्षाची नासून देशाक वांटोवपा खातीर जावन आसा। सद्याच्या सरकारान फाटलीं 10 वर्सां कितें केलां तें सगळ्यांनी पळयलां। देखून आतां परत एक फावट बदल घडोवन हाडपाची गरज आसा अशें मिकी पॉशिको म्हणटा। लोकसभा वेंचणूक ही खंयच्याच एका पक्षाची नासता, देशाक वांटोवप ही ह्या वेंचणुकेची मोख जावन आसा अशें मिकी पॉशिको म्हणटा। 2014 आपणें भाजपाक तेंको दिल्लो, मात ते आपल्याच आंगलट आयले। म्हणटकीच आतां इंडिया अलायन्साक तेंको दिवप योग्य। गोंयाक भ्रष्टाचार मुक्त करूया अशें आवाहन मिकी पॉशिकोन लोकांक केलां। म्हापसा अर्बन बँकेच्या परिस्थितीक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार जबाबदार असो दावो रमाकांत खलपान केला। सांखळे जाल्ल्या काँग्रेसीच्या जाहीर सभेंत उत्तर गोंयचे काँग्रेसीचे उमेदवार रमाकांत खलपान आपले वयले आरोप भायर आयले। खलप किसी से डरने वाला नहीं अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्याच्या आव्हानाक खलपाची जाप। म्हापसा अर्बन बँकेच्या परिस्थितीक सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार जबाबदार असो दावो रमाकांत खलपान केलो। सांखळे जाल्ल्या काँग्रेसीच्या जाहीर सभेंत खलपान म्हापसा अर्बन बँकेच्या आरोपांचेर जाप दिली। मनोहर पर्रीकारांच्या सांगण्याचेर आपणे राजीनामो दिल्या उपरांत सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारान ही बँक 5 वर्सां चलयली। त्या उपरांत म्हापसा अर्बन बँक लुकसाणींत गेल्ल्याचें उत्तर गोंय काँग्रेसीचे उमेदवार रमाकांत खलपाचें म्हणणें।
लोकसभेचे गोंयांतले दोनूय सीट भाजपात जिखतली. उत्तर गोंयांतल्या 20 विधानसभा मतदारसंघांत भाजपाक आघाडी मेळटली असो ठाम विश्वास भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष आनी राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हाणें उक्तायला. दिवचले पत्रकारांकडेन उलयतना ताणें हो विश्वास उक्तायलो. सदानंद शेट तानावडे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आदले आमदार राजेश पाटणेकार हांच्या फुडारपणा खाला भाजपा कार्यकर्त्यांनी सोमारा सांजे दिवचलच्या बाजारांत जल्लोशी प्रचार केलो. सदानंद शेट तानावडे, दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी हेर कार्यकर्त्यांनी बाजारांतले दुकानदार, वेपारी आनी विक्रेत्यांकडेन संवाद साधलो. भाजपाची संकल्प पत्राय वटली. प्रचारात नगराध्यक्ष, नगरसेवक, सरपंच, पंचवांगडी तसेच भाजपा कार्यकर्ते व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले. खासदार म्हूण निवडून आयलो जाल्यार कर्नाटकांत चोरिल्ली मादय परत मेळोवपाक झगडटलो अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचो मुखेली मनोज परब हाणें स्पश्ट केला. दिवचलच्या बाजारांत प्रचार केल्या उपरांत मनोज परब हाणें भाजपाचेर फोग काडलो. आरजी पार्टीचे उत्तर गोंयचे लोकसभा उमेदवार मनोज परब हांच्या फुडारपणा खाला पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी सोमारा सांजे दिवचलच्या बाजारांत जल्लोशी प्रचार केलो. सरकारा आड नेटान घोशणा दीत मनोज परब आनी कार्यकर्त्यांनी बाजारांतले दुकानदार, वेपारी आनी विक्रेत्यांकडेन संवाद साधलो. पार्टीच्या जाहीरनाम्याची पत्रकाय वाटली. आरजीचो प्रचार चलतालो तेन्नाच दुसरे वटेन भाजपाचोय बाजारांत प्रचार चलतालो. देखून प्रचाराक रंग चडिल्लो. फाटली 10 वर्सां मोदी सरकारान जी उदरगत केल्या ती आनी खंयच्याच सरकारान करूंक ना. तरणाट्यां खातीर स्टार्टअप येवजण आसूं वा बायलां खातीरच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यांचो लाव तुमकां आयज मेरेन मेळत आयला. तेन्ना लोकसभा वेंचणुकेंत तुमचो तेंको हो मोदी सरकाराक दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. ते पर्रा वाठारांत प्रचार सभे वेळार उलयताले. फोंड्या सांताक्रूज वाठारांत मामानूच बाच्याचो खून करपाची घडणूक घडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मामा कृष्णा सदाशीव नायक हाणें ताच्या 42 वर्सां पिरायेचो भाचो अविनाश धनंजय नायक हाचो आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान खून केला. सोऱ्याच्या नशेन झगडी जाल्या उपरांत मामान भाच्याच्या तकलेर चिरो घालून हो खून केला अशें पुलिशेंच्या प्राथमीक तपासा वेळार कळ्ळां. इतले मजगतीं कृष्णा सदाशीव नायक हाका पुलिशेन अटक केला. सावड्डे गुड्डेमाळ वाठारांत उदकाची टाकी व्हांवून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जावपाक लागला. एक दीस आड करून गांवांत उदक येता नाजाल्यार सप्तकभर उदक येना. उदक आसतना लेगीत जावपी ही उदकाची नाशाडी पळोवन लोकांनी तिडक उक्तायला. सावड्डे गुड्डेमाळ वाठारांत उदकाचो उणाव आसतना उदकाची टाकी भरून व्हांवता आनी हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाता. एक दीस सोडून उदक आयलें जाल्यार येता नाजाल्यार सप्तकभर ह्या वाठारांत उदक येना. उदक आसतना उदकाची जाल्ली ही नाशाडी पळोवन थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या.
कला अकादमीच्या विशयावेल्यान आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण रंगला। नूतनीकरणाच्या नावान सरकारान कला अकादमीची सामकीच वाट लायल्या म्हण राजदीप नायकान टिका केली। ताका आतां मंत्री गोविंद गावडेन जाप दिल्या। कला अकादमीची साऊंड सिस्टम इबाडल्या म्हण टिका करप्याक म्हज्या मुखार हाडात म्हण गोविंद गावडे सांगता। दुसरे वटेन राजदीप नाईक कोण असो उरफाटो प्रश्नूय ताणें विचारला। कला अकादमीचे बाबतींत भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। ताचेकूय फुडें वचून गावडे सांगता आयची बसका खंय पूर्व नियोजीत आशिल्ली। कोण तरी 4 लोक बॉम्ब मारता म्हण आमी ही बसका घेवंक ना अशें ताचें म्हणणें। कला अकादमीच्या विशयावेल्यान गोविंद गावडेच्या स्टेटमेंटाचेर विरोधक तुटून पडल्यात। स्वता कलाकार आशिल्ल्या गोविंद गावडेक ही उतरां सोबनात अशें म्हणीत अमित पालेकारान गोविंदाक उजरावून काडलो। तशेंच कला अकादमीच्या कामाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशा वरवीं तपासणी करपाची मागणी ताणें केल्या। मादय गोयचो खण वेवसाय राज्यांत वाडट्या बेकायदेशीरपणाक तशेंच रेल्वे दोट्टीकरणाक काँग्रेस जबाबदार आसा। हे सगळेच काँग्रेस सरकाराच्या काळांत जाला आनी ताकाच लागून गोंय इबाडलें असो आरोप वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हाणें केला। आपूण सदांच धर्मनिरपेक्ष पक्षाक तेंको दिला। ह्या वेळार आपूण आपलें मत धर्मनिरपेक्ष पक्षाक म्हणल्यार इंडिया आघाडीक दितलो। बाणावलीचो हेवीवेट राजकीय फुडारी चर्चिल आलेमावान सांगले। लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर चर्चिल उलयतालो। आपल्या मतदारसंघात इंडिया आघाडीन बसका घेवन आपल्याक आपयलें ना म्हूण चर्चिलान दुख्खूय उक्तायलें। पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार हिंदू फार्मासी कडेन प्राचीन मूर्ती सापडली। स्मार्ट सिटीच्या कामा वेळार रस्तो खणटाना ही मूर्ती सापडली। 2.5 मीटर लांबायेची ही मूर्ती सुमार 200 वर्सां पोरणी आसपाक शकता असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला। ही मूर्ती पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली।
भाजपाचे राजनाथ सिंग हांणी 10 दिसान भाजपाचो जुमला जाहीरनामो तयार केलो म्हूण महिला काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबाचो आरोप। जाल्यार 10,000 किलोमीटर पदयात्रा करून काँग्रेसीन आपलो जाहीरनामो तयार केला म्हूण तांणी सांगले। महिला काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबा प्रचारा खातीर गोंयांत आयिल्ले कडेन ताणें पत्रकार परिशद घेतिल्ली। भाजपाचे राजनाथ सिंग हांणी 10 दिसान भाजपाचो जुमला जाहीरनामो तयार केलो म्हूण महिला काँग्रेसीची राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लंबाचो आरोप। गोयच्या मंत्रिमंडळान बायलांक सुवात ना, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सिद्धी नायक केशीचेर कित्याक ओगी आसा असो प्रश्नूय तिणें ह्या वेळार उपरासलो। दर्यादेग वाठारांतल्या 1991 पयलींच्या बांदकामाक थाकाय मेळपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उक्तायलें। जांचे कडेन 1991 पयलींचे परवाने आसात ती सगळीं बांदकामां कायदेशीर करपा खातीर केंद्रा कडेन फाटपुरवण करतले तशेंच हांगसरूय कायद्यान दुरुस्ती करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। लोकसभा वेंचणुकेक लागून आचारसंहिता चालू आसा। ह्याच आचारसंहितेच्या काळान म्हळ्यार 16 मार्च ते 29 एप्रिल मेरेन सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी घुवळी वखदां सोरो मेळून वट्ट 17,12,09,948 रुपयांचो मुद्देमाल जप्त केला। सगळ्यांत चड मुद्देमाल अबकारी खात्यान जप्त केला, तो म्हळ्यार 3,67,17,503 रुपया। तशेंच घुवळे वखदां विरोधी पंगड, रेल्वे संरक्षण दळ, जकात खाते, पुलीस खाते, आयकर खाते तशेंच वेवसायीक कर खात्यानूय धाड घालून मुद्देमाल जप्त केला। पुलीस खाते, आयकर खाते तशेंच वेवसायीक कर खात्यान धाडी घालून 9,36,532 रुपया जप्त केल्यात। वाळपय नवोदय विद्यालया लागसार आशिल्ल्या मादय न्हंयत एकलो बुडलो। मूळ कर्नाटकांतलो आग्नेल फर्नांडीस हो तरणाटो फाटल्या वर्साच्यान वाळपय रावतालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण आग्नेल आपल्या वांगड्या सयत न्हंयत न्हांवपाक गेल्लो खंय। आग्नेल बुडल्या उपरांत ताका ताच्या वांगड्यांनी भायर काडून वाळपयचे समाजीक भलायकी केंद्रांत भरती केल्लो, मात तपासा उपरांत दोतोरांनी तो मरण पाविल्ल्याचे घोशीत केले। माडेल थिये एका राजस्थानी तरणाट्याक 3 अनवळखी मनशांनी किडनॅप करून ताका लुटलो। फकत लुटूकच ना जाल्यार ताका बरोच शेप लायलो। ह्या 3 जाणांक पुलिशेन अटक केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा।
तुम्ही ऊस लायात आम्ही तो उखलता म्हूण सरकाराचे ऊस उत्पादक शेतकारांक आश्वासन। पूण ऊस मारप कोणे आनी ऊसाचो दर कसो आसतलो हाचेर सरकारान स्पश्टीकरण दिवचें म्हूण ऊस उत्पादक शेतकारांची मागणी। संजीवनी साखर कारखान्याच्या फुडारा-विशीं शेतकारां वांगडा घेतिल्ले बसकेचे मिनिट्स सरकारान जाहीर केल्यात। गोयच्या दोनूय मतदारसंघांनी सोमारा 2312 जाणांनी पोस्टल बॅलेट पद्दतीन मतदान केले। हातूंत उत्तर गोंयांत 1041 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 1271 मतदारांचो आस्पाव आसा। वेंचणूक आयोगाच्या कर्मचाऱ्यांनी ह्या मतदारांच्या घरा वचून तांचे मत घेतले। वेंचणूक आयोगान दिव्यांग 85 वर्सां पिराये वयल्या गरजेची सेवा दिवपी कर्मचारी तशेंच वेंचणूक ड्युटीचेर आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यां खातीर 29 एप्रिल ते 3 मे मजगती पोस्टल बॅलेट मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिल्या। ते प्रमाण उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत विशेष केंद्रां उबारल्यात जाल्यार 85 वर्सां वयल्या मतदारांच्या घरा वचून मत घेवपाची सुविधाय उपलब्ध करून दिल्या। येवपी 4 दिसांनी पोस्टल बॅलेट मतदानाची टक्केवारी वाडपाची शक्यताय आसा। गोंयांत फाटल्या 2 दिसां सावन आशिल्ल्या दमट वातावरणाक लागून उश्णताय सोंसपा भायली जाल्या। आदले NIO वैज्ञानीक आनी हवामान अभ्यासक MR रमेश कुमार हाणें गोंयांत जातल्या हवामान बदलाचेर चिंता उक्तायल्या। गोंयांत सध्या हीटवेव सारकी परिस्थिती आसा आनी गंभीर गोश्ट म्हळ्यार गोंयच्या मिनिमम तापमाना भितर ह्या वर्सा लक्षणीय वाड जाल्या अशें ताणें सांगलें। गोंयच्या भोंवतणच्या अरबी महासागरचे तापमानूय सवकास वाडपाक लागिल्ल्यान हांगासरल्या नुस्त्या उत्पादनाचेरूय ताचो परिणाम जातलो अशेंय ताणें सांगलें। मे म्हयन्यात मॉन्सून पूर्व पावस पडटकच गोंयकारांक गरमे पासून मातशी थाकाय मेळटली। तशेंच फुडलो मॉन्सून गोंया खातीर ह्या वर्सा बरो आसतलो अशेंय बाकीत ताणें केलें। गोंयांत 1 ते 2 मे मेरेन झिरो शॅडो डे पळोवपाक मेळटलो। ह्या दिसा सूर्य सामको माथ्या वयर आसतलो देखून मनशाची सावळी दिश्टी पडची ना। असली घडणूक पयलेच फावट गोंयांत पळोवपाक मेळटा। झिरो शॅडो डे म्हळ्यार सावळी नाशिल्लो दीस। ही एक अशी अद्भुत घडणूक जातून सूर्य सामको उंचेल्या बिंदूचेर आसता आनी तो सामको तकले वयर आयिल्ल्यान ल्हव ल्हव मनशाची सावळी गायब जाता। संवसारांत 23.5 डिग्री उत्तर आनी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशेर रावपी लोकांक हाचो अणभव येता। पृथ्वीचे कक्षेचे आनी वर्सभर बदलपी सूर्यकिरणांचो कोन हे बाबत लोकां मदीं जागृताय घडोवन हाडपाक हो दीस झिरो शॅडो डे म्हूण मनयतात। मेचे 1 वेर मडगांवां आनी 2 वेर पणजे सावळी नाशिल्लो दीस पळोवपाक मेळटलो। मंगळारा वाळपयच्या सप्तगी बाजारांत व्हडा प्रमाणात बेळगांवच्यान आयिल्ली सुकी मिरसांग दाखल जाल्ली। फाटल्या वर्सा परस अंदू वर्सा मिरसांगेचे दर सर्वसामान्य मनशांक परवडपा सारके आसा। अजून जाय तशें गिरायक ना, मात फुडल्या सप्तकांत गिरायक वाडपाची शक्यताय आसा म्हूण विक्रेते सांगतात।